योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळया आयच्यो हेडलायन. शुक्रारचे ग्रामसभेत लोटलेकरांनी सुधारित दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याक केलो विरोध. न्हंयक लागून पोर्टाची दाखयल्या मर्यादा पूण मांडणी केल्या चुकीचे पद्दतीन. आराखड्याचेर घेयात जनसुनावणी, मागला लोटलेकरांनी. बांबोळे जीएमसी सामकार चलिल्ल्या हायवेच्या कामान हाडिल्ल्या आडमेळी. सर्व्हिस रोड वा पर्यायी मार्गाचो केलो ना विचार, देखून जाता येरादारीची गचमुड्डी. पेशंटाक घेवन येवपी अँब्युलन्सी लेगीत उरतात आडखोन. शान्य उपरांत पालिका वेंचणुकेंतले 506 उमेदवारी अर्ज जाले मान्य. कुंकळेंतल्यान फकत एक अर्ज जालो बाद. भाजपाच्या 17, गोवा फॉरवर्डाच्या 4 आनी एनसीपीच्या 1 उमेदवारान भरलो अर्ज. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालया सामकार हायवेचें काम चल्लां, पूण संबंदीत यंत्रणेन सर्व्हिस रोड वा पर्यायी मार्गाचे चिंतूकूच ना. परिणाम येरादारीची गचमुड्डी पळोवपाक मेळटा. गाडयो ब्लॉक जावन रावतात. इतलेंच न्हू जाल्यार गंभीर अवस्थेंत पेशंटाक घेवन येवपी अँब्युलन्सी लेगीत आडकोन उरतात. हो आतां हांगा एक जंक्शन आहा, ट्रॅफिक पुलीस दवरल्या हांगा जंक्शन हो आतां थंयच्यान आतां हांगा वयता हेवटेंतल्यान मारगांवच्यान गाडयो येतात. ह्या सायडींतल्यान येता, फाटल्यान म्हाज्या आहा पळय हांगाच्यान दोनापावलच्यान गाडी येता. पूण ट्रॅफिक पुलीस हांगा रावल्या तेवटेन हांगा ते एक मिक्सर आहा थंयचो तो एक कॉन्क्रीट घालता थंयसर. कितके त्रास जातात पळय ट्रॅफिकाक हांगा. हें सिमेंट कॉन्क्रीट घालपाचो मिक्सर सायडीक दवरला आनी ट्रॅफिकाचे इतके त्रास जाता हांगा. कोण हांगा एक ट्रॅफिक ना, कोण ना, कांय ना. ट्रॅफिक पुलीस कोण ना. पळय कितके त्रास जाता पळय. इतके आतां ट्रॅफिक आतां हांगा आडोन उरलेले आहा. एक इथं हांगा कितें बसी सुद्दां हांगा रावतात, पॅसेंजर घेवपाक होल्ड करतात. पण हांगा कोणाक कांय विचारना. पळय हांगा कितें जाता. हे आतां ट्रॅफिक पळय कितके हे जाता ते पळय. आतां ट्रॅफिक हांगा सदांच हे जाता. फाटल्यान पळय कॉन्क्रीट चालू आहा. कॉन्क्रीट घालता एक मिक्सर हे रावला, ट्रक मिक्सर आहा तो उबो रावला थंयसर आनी थंयच्यान ते कॉन्क्रीट ते आतां एका हे करतात. ट्रॅफिकाचे इतके हाल जाता हांगा, इतके हाल जाता हांगा ट्रॅफिकाचे कोणूच ना. एक तर एक ट्रॅफिक पुलीस धरून दाखलो आनी हांगा हे करपा जालें ते बी कांय धरूं ना. ट्रॅफिक पुलीस वयर आहा. फाटल्यान पळय ट्रॅफिक चालूच आसतना लोकांक त्या आडी हेवटेन त्या आडी क्रॉस जावपाक कितको डिफिकल्ट जाता तुमीच पळयात. तेवटेन पळय एक कोण बायल उबी रावल्ली आहा त्या आडी. तिका क्रॉस करपाक कितके डिफिकल्ट जाता ते तुमी पळया. गोवा खातीर श्याम चारी बांबोळीच्यान. काणकोणाच्या रस्त्याची रडकथा सोंपना. देशात आनी राज्यांत महामार्गांत प्रगतीचे मार्ग जोडपाची सरकारी मोहीम चालू आसा. पूण दुसरे वटेन काणकोण सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. मुक्ती आदी पासूनची स्थिती तशीच आसा. ज्या वाठारांत रानां आसात थंयच्या रस्त्याची अवस्था आनी पळोवपाचीच ना. काणकोणाच्या बार्शे, गांवडोंगरी अशीच अवतिकाय जाल्या. लोकांक स्वताकूच रस्ते सारके करचे पडटात. गोंय सरकार सदांच म्हणटा की गरिबां खातीर आनी गांवच्या लोकां खातीर आनी त्याच बरोबर गांवच्या विकासा खातीर लाखांनी पयशे मोडटा आनी हो विकास खंय पयशांक लागून केन्नाच आडवून उरचो ना. पूण जे पयशे सरकार गरिबां खातीर आनी गांवच्या लोकां खातीर मोडटा ते खऱ्या अर्थान त्या लोकां मेरेन पावता काय कितें आनी खऱ्या अर्थान गोंयचो विकास जाता काय कितें अशी परिस्थिती हांगा गांवडोंगरींतल्या भार्स ह्या वाड्याचेर रस्तो पळयलो जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा. हो रस्तो सुमार 15 ते 16 वर्सां जालीं आजुनूय परत रिपेर जायना. ताका लागून ह्या रस्त्याचे आज पुराय डांबर सुटून परत आसा तो मातयेच्या रस्त्याची स्थिती आयिल्ली आसा. ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण बेगिनान बेगीन करचें अशी ह्या लोकांच्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा. जवळजवळ 14-15 वर्सां पयलीं ज्या वेळाचेर तळकर सर तेन्ना आमदार मंत्री आसलो त्याच्या सहकार्यान हो तेजें डांबरीकरण जाल्लें. आज जो प्रत्यक्ष डांबरीकरणाची हें वचोन तेजे रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. 4 व्हिलर जावं 2 व्हिलर सोडच पूण चलोन वचपाक देखून आमी इतले त्रास जाता की ते त्रास जाता पळय ते आमकांच खबर आसा. तेन्ना अशें आयकपाक येता की ह्या रस्त्याचें टेंडर जावन 2 वर्सां जालीं पूण अजून त्या रस्त्याचें डांबरीकरण जायना. आनी आतां आमी अशें चिंतलें सगळ्या गांवकरी आमी एकठांय आयले की आमी हो आमचे स्वता आमी श्रमदान करून
आम्ही रस्त्यामध्ये जे खळगे पडला, जी पयलीं डांबर घालून जी खडी जी जाला पळय ती खडी काडून आमी एक माती बिती मारून एक सादारण तरी वचपाक पांयवाट तरी आमची व्यवस्थीत करया अशें आमी सगळ्यांनी गांवकऱ्यांनी एक कडेन आज रस्तो आमी आज हो निवळ करता. म्हणटकीर म्हाका ह्या सरकाराक जाणून दिवपाक जाय की आज सुद्दां आमी काणकोणा आमी जायते व्हिडिओ पळयता, आमचो विजूर बाब खूब कडेन विकास करता, तेजे आमी फोटो पळयता टीव्हींनी बाकीच्या हेजेर आमी खूब पळयता. खंय रस्त्याचें रुंदीकरण जावं खंयच्या झाडाची फांदी कापता सरी जावं कितें अशें डेव्हलपमेंट खूब आमी पळयता. पूण म्हाका सांगपाचें आसा की हे खेडेगांवांतले जे रस्ते जे आसा तेवूय सुद्दां तितलेच म्हत्वाचे आसा. शहरां वयतलो शहरांनी जायते रस्ते आसता, पूण गांवांक वतलो जाल्यार एक आनी एकमेव रस्तो आसता. तोच रस्तो जर त्या गांवांत वचपाचो रस्तोच ना जावं तो सारको ना जाल्यार त्या लोकांनी वचप कशें त्या रस्त्यान. म्हणून सरकाराक म्हाजे कडेन एक विनंती आसा की हांव सांगूंक सोदतां की केवळ शहरी विकास म्हळ्यार हो गांवचो विकास न्ही. ज्या वेळाचेर अशें ह्या खेडे गांवांचो विकास जातलो त्याच वेळार खऱ्या अर्थान गोंयचो विकास जातलो अशें म्हाका दिसता. म्हणून सरकाराक विनंती करता की अशे जे खेडेगांवांनी बारीक रस्ते जे आसा आनी व्हडलेशे नासता ते, पूण 1 किलोमिटर 500 मिटर जावं अशे ल्हान ल्हान रस्ते जे आसा त्या रस्त्याचे अशे तेंचे एक रस्ते तांचे करचे जावं तेंचें डांबरीकरण करचें अशी एक म्हाजी अपेक्षा. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. शुक्रारचे ग्रामसभेत लोटलीकरांनी सुधारित दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याक विरोध केलो. न्हंयेक लागून पोर्टाची मर्यादा दाखयल्या, पूण शिपयार्डा कडेन ही मर्यादा दाखयल्ली ना. सरकारान गोंयच्या न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण करचें न्ही अशें तेंचें मागणें. तशेंच सुधारित दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचेर जनसुनावणी घेवची अशें तांणी मागलां. लोटलेचे खाशेले ग्रामसभेत थळाव्यांनी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानाचेर चर्चा केली. CZMPच्या ड्राफ्टात तांणी जायत्यो चुको दाखोवन दिल्यो. सगळ्यांत व्हड चूक म्हटल्यार पोर्टांच्यो दाखोवन दिल्ल्यो मर्यादा. तातूंत दाखयल्ल्या पोर्टा विशीं संदिग्धताय आसा. पोर्ट मडगांवचो काय पणजेचो तेंच कळना. चुको दवरून CZMP फायनलायज जाला अशें लोकांचें म्हणणें. लोटली गांवान विलेज लेवल कमिटी लोकाले सगळ्याले प्रपोजल घेवन एक फायनल प्रिपेर करून धाडलेलो गव्हर्मेंटाक. आतां तांणी आनी एक CZMP धाडला. थोड्योशो ज्यो आमी धाडलेल्यो प्रपोजल तांणी इन्क्लूड केल्या, बट थोड्यो वस्तू ज्यो नाशिल्ल्यो ते हातून त्यो आतां इन्क्लूड केल्या. लायक फॉर एक्झाम्पल ते पोर्ट्स लिमीट एरिया मार्केट केल्या. बरें, पोर्ट लिमीट म्हणल्यार सांगूनच दिवं ना ते MPT लिमीट काय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स लिमीट घेतला. 4 रेझोल्युशन घेतल्या. एक रेझोल्युशन म्हणटा ते हो हियरींग कॅन्सील करपाचें आनी हो प्लॅन रिजेक्ट करपाचो आनी परत प्लॅन करता सारको तो तांणी ड्राफ्ट दवरचे पयलीं लोकांक येवन एक्सप्लेन करपाचो आनी लोकांनी कितें सजेशन प्रपोजल दिता ते तांणी कन्सिडर करपा जाय. तेणी आतां CZMP प्लॅनाचेर घातल्या पॉयंट्स ते विलेजाच्या फायद्याक घालूना तेणी. हे पोर्टाच्या फायद्याक हो गव्हर्मेंटाच्या कोण कॉर्पोरेटाच्या फायद्याक घातले ते. सो हेजेर आमी निशेध मारता आनी आमचो आख्खो गांव आख्खो लोटली विलेज हेजेर ऑब्जेक्शन करतले आनी आमी ऑब्जेक्शन धाडटले. तेजेर आमची घरां दाखोवंक ना. दुसरें म्हणल्यार तेजेर एक पोर्ट लिमीट म्हणून एक CZMP प्लॅनाचेर एक दाखयल्लें आहा. तो पोर्ट लिमीट म्हणल्यार आमकां कांयच क्लॅरिटी ना आनी हेका लागून आमी चड समजेन आमी हे ग्रामसभा आमचें एक ऑब्जेक्शन कशें रेज करूंक आयल्या. आनी हो जो CZMP जो ड्राफ्ट प्लॅन आसा तो आमकां बिलकूल मान्य ना. लोकांक जो सरकारान आमकां प्लॅन धाडला तो ते रिजेक्ट कोताय आनी आमी कितें फ्लॉज त्या प्लॅनान आसाय ते लोकां मुखार हाडले. सो मेन मेजर पोर्ट बील ते हेजेर तेणी पोर्ट एरिया दाखयल्या. हेजे पयलीं तेणी दाखयलें ना. सो ते आमगे मागणे सगळ्यांगे मागणे ते तेणी काण उलोवपाक जाय. आनी थोडी तेणी शिपयार्ड दाखयलें. शिपयार्डा कडेन तेणी पोर्ट एरिया बी दाखयलें ना. सो तेगे हिडन अजेंडा कितें आहा ते आमगे लोकांक इम्पॉर्टंट. सो वी आर ओपोज टू ऑल द तेणी प्लॅनाचे डिटेल्स दिले. वी आर ओपोजींग दॅट. इंटरनल बांसूय दाखयलें ना तेणी. फिल्डां आहाय थिंग उदो दाखयलें. व्हडी आहाय ती व्हडली केल्या तेणी. रोड्स दाखयले बांद आनी आमी रेजोल्युशन घेयलें. 3 रेजोल्युशन घेयले आमी टू रिजेक्ट ड्राफ्ट प्लॅन वीच इज सेंड टू द पंचायत. सेकंड थिंग आमी MPT पोर्ट बील तेय आमी रिजेक्ट कोताय. आनी तिसरें रिवर नॅशनलायजेशन केलां ते गव्हर्मेंटाक आमी मागताय ते तेणी डिनॅशनलायज करता. नॅशनलायज केला. आज लोटले ग्रामसभा जाली, स्पेशल ग्रामसभा जाली आनी तातूंत ग्रामसभेक अशें क्वेश्चन आयलें की पोर्ट लिमीट आहा जे पोर्ट लिमीट आहा ते ताजें ऑब्जेक्शन जालें आनी दुसरे खूब क्वेश्चन आसले तांकां ऑब्जेक्शन जालें.
रेजोल्युशन घेतली, ती रेजोल्युशन लोकांनी पास केली आणि सगळे लोक हेजेर विरोध आसा. जो कोस्टल मॅनेजमेंट झोन प्लान आहा ताका सगळ्यांचो विरोध आसा आणि आज 7 तारखेक लोटलेले लोक सगळे रवींद्र भवनाक वचपाचे आसा. गोवा 360 वाली कृष्णा नायक लोटलेच्या. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. अर्ज छानने उपरांत 506 उमेदवारी अर्ज मान्य जाले. दिवचले 76, वाळपय 34, पेडण्या 45, कुंकळे 67, कुडचड्या 59 आणि काणकोणा 42 अर्ज वैध थारले. कुंकळेंतल्यान फकत एक अर्ज बाद थारलो. मडगांव पालिके खातीर आतामेरेन 37 उमेदवारी अर्ज आयले. भाजपाच्या 17 उमेदवारांनी अर्ज केले, जाल्यार गोवा फॉरवर्डाच्या 4 तशेंच एक NCP उमेदवारान अर्ज भरलो. आज नॉमिनेशन भरलं तातूंत वॉर्ड नंबर अशें टोटल आयज 37 कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. म्हापसा पालिका वेंचणुके खातीर शुक्रारा 26 उमेदवारांनी 28 अर्ज दाखल केले. आता मेरेन 30 उमेदवारांनी 32 अर्ज दाखल केल्यात. फाल्यां अर्ज भरपाचो निमणो दीस. काँग्रेस आनी समविचारी पक्षांचो तेंको आशिल्ल्या म्हापशेकारांचो एकवट गटांतल्या 8 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. इलेक्शनाक पार्टीचे सिम्बॉल ना, पण MLA सपोर्ट करलो. मागीर MLAचे पॅनल आसतले. अजून अशें कितें जालें की तुका ह्या फावटी दावरला इंजिनियरींग? ह्या फावटी तुका कितें दिवना पार्टी लेवल? ना, अजून प्लॅनिंग जावना. ह्या इलेक्शन अनसर्टन जालें. मेन म्हणजे म्हापशांत सद्या थोडे प्रॉब्लेम्स आसात. मेन पार्किंग, बस स्टँड अपग्रेडेशन, ते सोडून भुरग्यांक सारकें चलपाची वाट ना स्कुलान वचपाची. आनी सिनियर सिटीजन्साक एक सेंटर जो आसपाक जाय, तांकां सहायता दिवपाक, कितें हेल्प जाय ते करपाक, ते म्हाजे. ह्या वॉर्ड नंबर 4 आमी कॉन्टेस्ट करता. तशेंच आमचे आयज आमच्या पॅनलांचे थोडे लोक आयज भरतात, उरलेले लोक फाल्यां भरतले. पॅनल अजून डिक्लेअर करूंक ना. पॅनल आमी मागीर डिक्लेअर करता जसो विजय जातो. अपेक्षीत म्हणून आमी 14 ते 15 अपेक्षीत चाललेले आसा. कारण कितें तुवें फॉर्म भरपाक? उद्देश फक्त एकूच कितें वॉर्ड नंबर 8ची उदरगत म्हणजे डेव्हलपमेंट. म्हणजे ज्या लोकांनी कितलेशेच वर्सां जेका निवडून दिल्ले फाटली 25 वर्सां, त्या उमेदवारान लोकांची खंय ना खंय फक्त दिशाभूल केले, इतकेच केले. सगळे लोक उठलेले आहात, आपलेले आहात. तुझे वॉर्डांतले थोडे लोक फोडून दुसऱ्या वॉर्डाक घातले अशें कितें? हय, ते मातशें केले कोणी. तुजे सपोर्टर्स? हय, ऑलमोस्ट 150 वोटर्स म्हणजे दुसऱ्या वॉर्डांत घातले. हॅव इम्पॅक्ट ऑन यू? नॉट एट ऑल, बिकॉज ऑल वॉर्ड मेंबर्स आर विथ मी. All voters, not all voters. So all members. You are the independent guy. You will be one of the opposition. I'll declare soon. I'll declare soon. You will be among that Mamtekara's vote. Most probably. तुमचा लीडर कोण असतो? सुधीर? तुझो भाव वॉर्डान विषय कितें आसा? वॉट आर द इश्यूज? इश्यूज म्हणजे आमच्या वाड्यान कितें आहा, आमचे रोड्स मेन जाय. आनी आतां डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली तुमकां एकूच रोड आहा. एकूच रोड. आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक लोकांक शॉर्टकट हलताना बस स्टँड आहे, तांकां शॉर्टकट आहा, पूण तो रोड सारको ना. फाटीं सिवेजीन काम केल्या उपरांत ते चॅम्बर्स भरोंक ना. मुरगांव पालिका वेंचणुके खातीर भाजपाचो तेंको आशिल्ल्या 9 प्रभागांतल्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात.
काल जी हें आयलें ऑर्डर आयलें त्या प्रमाणे आमी नॉमिनेशन्स घेवपाक सुरू केल्या. आयज आनी फाल्यां 2 दीस फ्रॉम 10 to 1 नॉमिनेशन टायमींग दिल्लो आसा. त्या प्रमाणे नॉमिनेशन आमी एक्सेप्ट करपाक सुरू केल्लें आसा. सर आयज जर चड समजा नॉमिनेशन येयलें जाल्यार टायम एक्सटेंड करतले अशें कितें आहा? टायम एक्सटेंड आसा न्ही 1 पर्यंत जे कोण येता सगळ्यांक एक्सेप्ट करतले. मागीर इट कॅन कंटिन्यू 1 पर्यंत जो कोण गेटी भितर येता तांकां सगळ्यांक घेतले. केपें पालिके खातीर शुक्रारा 45 अर्ज आयले. सध्या खंयच्या उमेदवाराक खंयच्या पक्षाचो तेंको आसा हें स्पश्ट जाल्लें ना. सगळेच जाण सांगतात आपूण अपक्ष उमेदवार म्हूण. आज केप्यां म्युन्सिपाल्टीची जी इलेक्शन आसात ती पयलीं कालच सरकारान डिक्लेअर केले कडेन आसात आनी नोटिफिकेशन काडलें. नोटिफिकेशन काडटरेक जे केप्यां डेप्टी कलेक्टराचें ऑफिस आसा तितूंत लोकांनी इतली कॅन्डिडेटान गर्दी केली की भरपाक की सांगपा न्हू. खूब लोक आसलो आनी दुसरो हेजी एक मातशी एक गडबड जाली ती म्हणटीच आज कुडचडेचे जे नॉमिनेशन भरलेली तेंचे स्कुटनी आसली आनी हे ते लोक आनी हे लोक ह्या मदीं खुबशी गडबड जाली हांगा. कित्याक फॉर्म जो डेप्टी कलेक्टर आसा तेजे एकट्याचेर ही फॉर्म घेवपाक पडली आनी स्कुटनी करपाक पडली. आज आमी पळयतात की केप्यां जे इलेक्शन डिक्लेअर जातरे जेन्ना आमी कॅन्डिडेटाक विचारले की तुमी कोणा वटेन तर ते कितें म्हणपाक लागले आमी खंयच्या पार्टी वटेन ना, फक्त आमी आसा ते इंडिपेंडंट भरले कडेन आसा. आज जवळ 44 कॅन्डिडेटांनी फॉर्म भरले कडेन आसा. आनीक आज फाल्यांचो एक दीस आसा, फाल्यां आनी फॉर्म भरतले. आतां पळोवया फाल्यां कितलीं जाण भरता ते. गोवा 365 तरी केपेंच्यान रमेश नायक रावता. फुडले 2 ते 3 दीस चडावत वा उण्या तापमानात व्हडलीशी वाड जावची ना. मळब नितळ उरतले. पूण सांजवेळार मळबात कुपां दाटून येतात. सकाळच्या वेळार दवाची कुपां दिश्टी पडटली. चडांत चड 32 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोंयभर तशें सुखेंच वातावरण आसा. राज्यभर उण्या वा चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक जालो ना. पणजे उण्यांत उणें 22 जाल्यार चडांत चड 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स. वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.